हाय, म्हजें नांव लेरिना. सा लॉरेन्साची फिरगस बोंदेलता. सो आज नोवेनाचो पयलो दीस. तर या आमी आईच्या भक्तिका लागीं इले उलयवया. हाय आंटी, हॅलो तुमचें नाव? हांव अनिता फ्रँक. ओके, तुमी ह्या फिरगजेची और भायरतोन आयल्यात? हांव बेंदूर फिरगेजेची. ओके, सो तुमी कितले तेंपातावन येता आसत हांगा? हांवें हांगा आज पयले फावटी येवचें. दॅट्स नायस. सो तुमी सा लॉरेन्स बापाक एका उतरार या एका वर्डार डिस्क्रायब करचें तर ते काले म्हणटात? दुबळ्यांचो बापूय. ओके, आनी आतां लायव्हार मस्त जाणां पळयत आसत लायव्हार. सो तुमकां या तुमी फेस्ताक काले म्हण एक मेसेज दितात जाल्यार ते मेसेज काले जावंका? सा लॉरेन्सान दुबळ्यांचो मस्त मोग केलो. म्हजे प्रमाणे आमचे निज ग्रेस्त गाय जावन आसा. दुबळ्यांक आमी कुमोग करचे या तांकां वी हॅव टू सर्व द पुअर अँड द नीडी. थँक्यू आंटी. हाय, हाय, तुजें नाव? म्हजें नांव डेल्विन. ओके, तूं ह्या फिरगजेचो गी? वय हांव यस्स फिरगजेचो. सो तुका सा लॉरेन्सांतल्यान काले इन्स्पायर जाता? सा लॉरेन्स एक व्हरतो सांत. ताच्या मजतेन म्हाका मस्त कृपा जोडल्या हांवें. ताचे कडेन कितेंय मागोंक गेल्यार तें खंडीत जावन म्हाका मेळ्ळां. ताचे तावन एक दुबळ्यांचो मोग करचें आमी शिकयत. दुबळे दिसल्यार तांकां आपुरबायेन मोगान पळोवचें, तशेंच तांकां कितें कुमोग जाय तर आमी कुमोग करचें. हे एक विशेश सकत ताचे कडेन आसली. हांवें हातूंतल्यान प्रेरण घेजे म्हूण म्हाका भोगता. हाय आंटी, हाय, तुमचें नाव? मुझे जेन रुजेरियो. ओके, तुमी ह्या फिरगजेची गी? ना, हांव रुजाय फिरगेजेची. ओके, सो तुमी कितले तेंपातावन येवन आसत हांगा नोवेना? हांव लास्ट इयर आयिल्लें, मागीर एक 2 नोवेना येवना. मागीर म्हाका येवंक म्हणल्यार हांगा बस धरून येवंक कसो जाता. तशें हांव मागीर सांतांतून येतलें. पूण म्हाका गेले फावटी हांव आयिल्लें, म्हाका मस्त मोतीक समाधान भोगलें. म्हाका हांव मस्त टेन्शनार आसलें. पूण हांगा या फिरगेजेची येवन मागोवन आनी नोवेनांनी प्रकर म्हणटाना मस्त समाधान भोगलें. आनी म्हज्या हांव भुरग्यां खातीर मागतलें, तांकांय बरेंपण मेळ्ळें. आतां परतून हांव येता. म्हज्या आनीक धुवेक काम मेळ्ळा जे दरेजे म्हणून हांव आयल्या. त्या आशेन आयल्या. पूण खंडीत सान लॉरेन्स बाप म्हाका ते फावो करतलो म्हणून हांव चिंता. हाय अंकल, हाय, तुमचें नाव? फ्रांसिस मेंडोन्सा स्ट्रॉंगो. ओके, तुमी ह्याच फिरगजेची? वय वय. ओके, सो तुमी सा लॉरेन्साक एका उतरार या एका वाक्यार सांगचे तर ते काले जावंक पुरो? तो सालोरेस आमचो दुर्बळांचो मोगाचेलो पात्रोन म्हणून सांगेत. जॉब दुर्बळांचा गरजेवंत असो दुर्बळांक गरजे पावस वयता सांगेत. गोड करता थँक्यू. हॅलो आंटी. हाय, तुमचें नाव? जास्मिन डिसोजा. तुमी ह्याच फिरगजेची गी? वय हांव हांगाचे. ओके, सो तुमी कितले एक्सायटेड आसात ह्या फेस्ताक आमच्या? हांव मस्त एक्सायटेड आसा. सान लॉरेन्स आमचो पात्रोन सांत. आमी मागले पुरो फावो करता. आमकां खंयचें आमी मागता हांगा पुरो आमकां फावो करता. मागीर नासतना आमी हांगा आयल्यार आमकां तो फावो करता. तशें जाल्यार आमी भक्तीपणान हांगा येवन कितेंय मागशें जाल्यार तो आमकां फावो करता. तशें जावन आनी हे फेस्त आमकां मस्त इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. आमकां स्पेशल आमकां हे कितें म्हळ्यार आमचो सांत लॉरेन्स ही इज अ डिवायन सेंट. सो मस्त एक्सायटेड आसा आमी. उलोवंक उतरां मेळनात, सांगूंक उतरां मेळनात. तेत आमी मस्त एक्सायटेड आसा. सो तुमी सा लॉरेन्स बापाक एका उतरार डिस्क्रायब करचे तर ते वर्ड काले जावंक? मागा नासतना आमकां दिवचो पात्रोन सांत लॉरेन्स. थँक्यू. हाय आंटी. हाय, तुमचें नाव? लुसी पिंटो. तुमी ह्याच फिरगजेची गी? वय ओके, सो तुमकां सा लॉरेन्स बाप मोगा आसा? वय मस्त मोग असो. तर तुमकां सा लॉरेन्स बाप कित्याक मोगा आसा? तो दुर्बळाचो मोग करता देखून. ओके, आतां तुमी सा लॉरेन्स बापाक एका उतरान काले म्हणे डिस्क्रायब करतात तर ते वर्ड काले जावंक पुरो? तो दुर्बळाक मोग केला तशें तो मस्त आजापाचो मंतेर म्हणटात. सो एक उतरान सांगचे जाल्यार लॉरेन्स बापाक तो दुर्बळाचो मस्त मोग करता. सो दुर्बळा खातीर म्हण सांगले सान लॉरेन्स बापा. थँक्यू.